Pope Leo has urged Catholics across the globe to join him June month in praying for the value of sports. Sportaतले आमी जायते शिकोंक जाता. It's a team sport. How to combine with each other, motivation, जायते planning. So coachakui आणि कशे supporters तांचोय हांगा आसपाव आसता. So पाप साहेब सांगता कित्याक आतां वर्ल्ड कप सुरू जावची आसा आनी हांव टेक्सास गेल्लो अमेरिकाक. थंय म्हजो एकलो स्टुडंट फ्रॉम चांदोर. He was running the store and the World Cup stadium was just next door. America, Texas. So urba asa Mexico, Canada and America ko World Cup जावचो आसा. पाप साहेब मागता की आमी बरे ते शिकोंक. Sports is a school of fraternity, peace and encounter, he writes. Secondly, uniting people and growing closer to Christ. जायते तरेतरेचो लोक फुटबॉलर्स पाप साहेबा लागीं येवन सावन घेता. सो हे असलो आमकां हांगा सोयीक मेळ्ळो एक वेटरन्स. हांव पयलीं पावटी असले टोर्नामेंटाक आसा हांगा. देवाक दिनवासता हो सोयीक म्हाका दिला देखून. आनी खेरीत पडीत दिनवास कित्याक बेन्झीन असली वस्तू केल्यात आमच्या बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीक. आय ऑलवेज मोटिवेट हिम. इट्स आउट ऑफ द बॉक्स. अशें एंथनी भावान आमकां सांगलां केन्नाच गोंयांत जावंक ना असलो टोर्नामेंट. आनी बेन्झीनी आपलो संदेशान सांगलां की स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट लेवलर. आमी घडये दुसऱ्या गांवांत आसात स्पोर्टाक केन्ना आमी आमच्या गांवांक सपोर्ट करता पूण हांगा आमी सगळे आमचे भावपण आमी बांदतात. सो असलो टोर्नामेंट केला आनी जायते तरेतरेचो वावर वेन्झी भाव ही आमच्या कॉन्स्टिट्युशनांत करता. सो म्हाका ही वडवीक हांव बाणालकार जावन दिल्ली आसतना सदांच आमच्या बिशपाकूय ताची वडवीक सांगता.